वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? तो आज मी वीडियो किचन से स्टार्ट करता क्योंकि आज ना मैं एक रेसिपी लेके आई हूँ और बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था ये रेसिपी शेयर करने के लिए। और तो वो है अवनी फतरपेकर और नीता गोसावी, दोनों ने ना मुझे रिक्वेस्ट किया था कि गाजर का हलवा रेसिपी शेयर करने के लिए। तो गाजर का हलवा ना मुझे उतना पसंद नहीं है, तो जिस तरह है का आवडटा खंय यो थोडा हाय तरी म्हण उधर रावला तुका थोडा हाय म्हणपाक हाय म्हण। हाय गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल पे। हाँ, उसका टॉयज आ गया आज। मेरे को पे हाँ, वो कुछ टॉर्च है, उसके अंदर कुछ टॉय कुछ है, वो अगर वो टॉर्च मारोगे ना तो वॉल पे वो पिक्चर आता है। ओके चल खेल सर। ओके तो गाजर का हलवा ना उतना मुझे पसंद नहीं है, इसके पापा को ना बहुत ही पसंद है। मैं नाम उनका ना मैं नाम लूँगी शिव। उसने बोला है कि आज से ऋतिक पापा मत बोलो करके। तो शिव को ना गाजर का हलवा बहुत ही पसंद है। मुझे पसंद है जब मैं उसमें एक चीज़ ऐड करूँ ना तब मैं वो खाती हूँ। नॉर्मली क्या होता है ना, गाजर का हलवा ना दो तरीके से बनाया जाता है। एक सिर्फ दूध डाल के बनाते हैं और एक जो है ना मावा डाल के बनाते हैं। मुझे ना मावा डाल के गाजर का हलवा ना बहुत ही पसंद है। वो मुझे आप कितना भी दे दो मैं खा लूँगी। जब ऐसे दूध डाल के आप गाजर का हलवा बनाओगे ना वो मुझे इतना पसंद नहीं है। तो आज ना मैं आपको मावा डाल के रेसिपी शेयर करूँगी क्योंकि वो मेरा फेवरेट है और उससे ना गाजर का हलवा जो है ना बहुत ही टेस्टी बनता है। मावा तुम्ही घरात करू शकतात, असे नाही की तुमकां जाय जाल्यार तुम्ही मार्केटांतल्यान हाडू शकता, ना जाल्यार मार्केटांत इजिली अवेलेबल आहा मावा। ना जाल्यार स्वीट शॉपारनी तुमकां दुधाचे पेडे मेळटा, मिल्क पेडा, ते तुम्ही हाडून ताका मातशें मॅश करून घालू शकता। पूण गाजर का हलवानी मावा घालून केला न्ही एकदम बरं लागता, मुद्दम ट्राय करात। ओके आज हांव तशेंच करतलें। आणि गाजर का हलवा जेन्ना करता न्ही ताका सारके मेजरमेंट सारके पडले न्ही ताका तो गाजर का हलवा सामको टेस्टी जाता। सारके मेजरमेंट सारके आसूंक जाय, साखर तितलें दूद तितलें मावा कितलें पडटा, अमके अमके गाजराक मावा कितलें घालूंक जाय ते सगळे एकदम तो मेजरमेंट सारके तुमचे पडले न्ही गाजर का हलवान सगळे इंग्रिडियंट तुमचो गाजर का हलवा सामको टेस्टी जाता। पण हांव तुमकां सजेस्ट करता जेन्नाय तुमी गाजर का हलवा करता न्ही मावा घालूनच करात, एकदम बरें लागता। माझे ऑल टायम फेवरेट तेच मावा घालून करता हांव। ओके तो पयलीं आमी हांगा मावा करया, खूब सिंपल आसा, इजी आसा। ओके व्हडलेशें कांय ना, फक्त आमकां दूध आनी साखर लागतलें। ओके सो हांवें न्ही हांगासर न्ही गाजर न्ही 1.5 किलो घेतला। ओके 1.5 किलो आसा, किसून घेतला हांवें, बरें ताका ग्रेट करून दवरला। ओके ताकी तुमकां तो पयलीं आमी मावा करया, मावा करपाक मातसो टायम लागता। ओके पयलीं आमी मावा करून घेवया। ओके तो आतां आमी करुया मावा। सो हांगासर हांवें कढाई दवरला, तातूंत घालता 1 लिटर दूध। तो फ्लेम हांव ऑन करता। दुधाक न्ही बरें आमकां बॉयल करून घेवंक जाय आनी जेन्ना दूध आमी बॉयल करता न्ही ताका कंटिन्युअसली अशें स्टर करत रावंक जाय। ओके आनी दुधाची क्वॉन्टिटी न्ही 1/3 जायना न्ही तो परत आमकां दूध न्ही बरें शिजोवन घेवंक जाय। ताका बरें न्ही अशें मिक्स करत रावात। सो दूध न्ही हांगासर न्ही गरम जात आसा, हे पळयात अच्छे से गरम हुआ है। और साइड में आप देख सकते हैं ना ये मलाई है, उसको इस तरह से निकाल देना है। इसे निकाल के ना उसको दूध में मिक्स करना है। इससे क्या होगा, हमारा जो ये जो दूध है ना बहुत थिक बनेगी जल्दी। तो साइडीन जे मलाई आसता न्ही अशें काढून दुधान मिक्स करात आनी अशें कंटिन्युअसली न्ही स्टर करत रावा। तो यहाँ पे ना अभी तक टाइम है, अच्छे से इसको उबाल आना है जब इसकी साइज़ जो है ना मुझे क्वांटिटी है ना कम नहीं हो जाती। और यहाँ पे मम्मी ने चाय बनाया है, चा आणि टोस्ट। तो आता बसला मी चाय पिवपाक आणि हांगा घेतला हांवें खाली। कोणाक गाजर का हलवा आवडटा प्लीज कमेंट करा। हां म्हाका आवडना, फक्त मावा घातला मात म्हाका आवडटा, ना बेश्टे केल्यार खायना हांव। तो हांगा आसा खारी। और आयज न्ही एक कमेंट वाचता हांव, फक्त एकूच आं। हांवें चिंतलां की सद्दी एकूच कमेंट वाचपाचें, इफ वांगडाक सगळें वाचलें न्ही वीडियो सामके व्हडले जाता। तो आज ना एक लकी ड्रॉ एक में कमेंट पढ़ूंगी। अपेक्षा सावंत, बहुत ही अच्छा लिखा उसने, बहुत ही अच्छा लगा मुझे वो पढ़ के। व्हेन आई सी योर व्लॉग्स इट फील्स सो गुड द वे यू एक्सप्रेस एंड शेयर योर डेली रूटीन, ऑल्सो योर थॉट्स एंड डिलिशियस रेसिपीज। while doing so you make us feel like we are a part of your family. You are very kind hearted and loving person. देव बरे करू। थँक्यू हां अपेक्षा सावंत, बरी दिसलें वाचून।
अच्छा लगता है आप लोग ऐसे ऐसे कमेंट करते हो ना, पढ़ के ना बहुत ही अच्छा लगता है। अपेक्षा का सावंत का नाम लिया कि अभी वो नेक्स्ट टाइम में 2-3 दिन में उसका नाम नहीं लूँगी, तो नेक्स्ट कोई दूसरा कोई अगर अच्छा कमेंट करता है ना तो उसका मैं नाम लूँगी. सभी लोक अच्छे कमेंट करते हां, असे ना की अमके अमकीत लोक असा सगळ्यांना बरे बरे कमेंट करता. तर वाचूंक बरी दिसता, तुमकां तुमच्या फुडें वाचूंक न्ही बरी दिसता, आनी जेणे बरयला पळय ताकाय मातशें बरी दिसता की आपलें नांव घेतलां म्हणून हांवें, हय का न्ही. ओके, तो इतलो टायम काडून तुमी बरयता इतले व्हडले व्हडले कमेंट, तुमकां हॅट्स ऑफ म्हणटा. राव मम्मी म्हळ्यार मम्मी डबो घेवन बसला हांगा, चिवडाचो डबो. काल रितीक बापान इतले चिवडा हाडला आनी कितें कितें हाडून दवरला, ताका न्ही घरा आसतना न्ही चिवडा जायत खावपाक, तो सोदता. सो काल डेल्फिनान गेल्ले आमी, चिवडा घेवन येयला आनी हें दाखय सुके बांगडे. डेल्फिनांतल्यान आमी सुके बांगडे हाडला, इतले बारीक बारीक बारीक, सामके बरे आसा आनी फ्रेश सामके सुके आं. काल म्हाका पयर मम्मीन हुमण केल्ले, करी केल्ले, बेस्ट जाले सुके बांगडे, इतले बारीक बारीक. भितर कितें आसलें गे हांवें मेजोंक ना, कितले आसले भितर 30 का 35 कितें आसलेले भितर, 160 रुपीज कितें पॅकेट. इतले बारीक बारीक बारीक, इतले बारीक दाखयता तुमकां. आनी हुमण न्ही सामके बेस्ट जाल्लेले, खूब आवडले आमकां. आतां नेक्स्ट टायम सोंपले मम्मी सांगला आमी आतां कारवार बिरवार वचून हाडपाची गरज ना, पर्वरी डेल्फिनान सगळें मेळटा. सुके सुंगटां मेळटा, सुके बांगडे, व्हडले बांगडे मेळटा, बारीकूय मेळटा, तेजेकून बारीकूय मेळटा. तर तुमी पळोवन शॉक जातले. हांव ते बांगडे पळोवनूच शॉक जालें, हांव घेवन येयलें हांव. ये देखिए सुके बांगडे. तो ये मुझे 35 में 35 आसलेले भितर हें एक पॅकेट हाडलें हांवें. आनी हें उरला हें कितले गे हाड पॅकेट 100 रुपये. आं हें 100 रुपीज भितर 35 आसलेले, आनी हें मातशें व्हडलें आसा सायज. हें 160 आसलेलें. हितून कितले 5 आं फक्त 5 आसलेले भितर. हें मातशें व्हडलें आहा. आनी हें पळय हें म्हाका खूब आवडलें. पळय भाजून खावपाक बी बरें आहा आनी हुमण सामकें टेस्टी जालेलें. ओके, हांव डब्यान घालून दवरता आमी, फ्रिजीन दवरता, अशें बरें उरता डब्यान घालून दवरलें. हें देखील खूब आवडलें म्हाका. असलें मेळपाक मुश्कील बारीक न्ही गे, मेळना इतलें बारीक केन्ना. म्हाका मेळ्ळें हात धुता. हां ए ना रे, खाता फक्त हांव आनी मम्मी खाता. दाखयता फक्त हांव आनी मम्मी खाता, रिती ओपा खायना. खाल्लें तर फक्त करी खाता, पूण म्हाका तें खूब आवडटा सुके बांगडे. व्हडले बांगड्या पेक्षा न्ही सुके बांगड्याची करी न्ही एकदम टेस्टी लागता. खरेंच हांव काल इतलें डबल शीत घेवन जेयलें हांव. रातचें हांव शीत जेयना, दनपारचें जाता जाल्यार हांव चड घेवन जेयता, पूण रातचें हांव शीत जेयना. आनी घर बस स्मेल सामको बांगड्याचो, सुके बांगड्याचो हुमण इतलें बरें जाल्लेलें. मोड भरून जेयलें हांव. हेंगा बापायक नाका, बापायक आनी चेड्याक नाका, खायनाका. सामकें 100 रुपया कितें मेळटा 100 रुपया. आं ना बरें मिक्स करत राव. दूद हय दूद दवरला हांवें, स्लो गॅस करून दवरला, ताका मातशें टायम लागता न्ही, तें मातशें मिक्स करत रावंक जाय. गॅस स्लो दवरला हांवें. आनी च्या पिवंक बसला. च्या पिताच्या निमित्तान तुमकां सुके बांगडे दाखयले हांवें. ओके, च्या पिवन घेता. सो आनी एक कमेंट केलेलें कॅट वर्ल्ड म्हणून, नांव ना तेजें कॅट वर्ल्ड, की तूं तुजे विडियोज बरे आसता पण तुजे व्ह्यूज खूब कमी येता. आतां इसका आतां हेजें आतां आन्सर मेळ्ळें ना. व्ह्यूज कित्याक कमी येता म्हाका खबर ना. विडियो घालता हांव बरें बरें, टॅग घालता. तेणें म्हाका सजेस्ट केल्लें टॅग घाल, हॅशटॅग बीन घाल, सगळें घालता हांव. टॅग घालता, हॅशटॅग घालता, सगळें घालता, पण तरी पूण व्ह्यूज न्ही म्हाका मातशें कमी येता. खबर ना, इसका आन्सर ना, मेरे पास नाही आहे. खंय कितें चुकता म्हाकाच कळना. प्लीज तुमी म्हाका गायड करा, हांव खंय चुकता. अशें म्हणटा की कोण तूं 2 लँग्वेज यूज करता आनी ताका लागून तुजे व्ह्यूज कमी येता. आतां म्हाकाच खबर ना हांव कितें करूं, कोंकणीन करूं की हिंदीन करूं, म्हाका कांयच कळना. हांव 2 म्हाजे एक्चुली न्ही एक अशें आयकलां की एक विडियो, इफ तूं विडियो करता न्ही व्लॉगींग, एकूच लँग्वेज आसूंक जाय. हिंदी, कोंकणी, मराठी कितें आसूं, एकूच लँग्वेज आसूंक जाय. म्हाजें हांव की आतां हांव कोंकणीन उलयतां आनी हिंदीनूय उलयतां, ताका लागून खूब व्ह्यूज कमी येता म्हाका. इतले बरें बरें दाखयता हांव तुमकां, रेसिपीज दाखयता आनी सारके A to Z मेजरमेंट बी सारके तुमकां परफेक्ट दाखयता. थोडे अशें आसता की तेंचे मेजरमेंट नासता रेसिपी, पण तांकां व्ह्यूज बरें मेळटा. हांव सगळें हांगा विथ मेजरमेंट दाखयता, अमकें अशें करप तशें करप, सगळें डिटेल तुमकां सांगता. तर पण व्ह्यूज कमी येता, खबर ना कित्याक तें. तर शिव म्हणटा आसूं टेंशन घेनाका, तुजें काम तूं करत राव, जातलें म्हणटा तूं फुडें. हय का न्ही, पळोवया. पण तेणें कोणें म्हाका सांगलां पळय अशें हॅशटॅग घाल, हें घाल, तेजें सारकें आसा. सगळें घालता हांव, हॅशटॅग टॅग बीन सगळें घालता हांव, पूण तरी पूण व्ह्यूज खूब कमी येता म्हाका. खबर ना, 1.1, 1.2, लास्ट टक जाता 1.6, तेजे वयर गाडी वचत ना. चुकोन केन्नाय 1.6 लास्ट म्हाजें. आसूं जितले म्हाका आतां व्ह्यूज मेळटा हांव हॅप्पी आसा. जातलें फुडें, गॅरंटी आहा. ओके, चल च्या पिता. सो जेन्नाय हांव गाजर का हलवा करता न्ही,
मावा हांव घराच करता आनी न्ही मार्केटान न्ही ते मावा सामके फ्रेश उरना. तुमकां जाय जाल्यार तुमी हाडूं शकता, कित्याक घरान न्ही मावा करपाक मातसो टायम लागता, कित्याक दूद न्ही ते बरें आटचें पडटा, मातसो टायम लागता. पण अशें फ्रेश तुमी घरा करून घातलें न्ही गाजर का हलवान सामकें बरें जाता. आनी हांव केन्ना आयज पर्यंत केन्ना अशें मार्केटासून हाडूंक ना हांवें. इफ हाडल्यार न्ही हांव मावा हाडचें ना, डायरेक्ट दूद पेडे आसता पळय, दूद पेडे ते हाडून तुमी स्मॅश करून घालूं शकता. आतां हांगासर न्ही हांवें 1.5 किलो गाजर घेतला. सो 1.5 किलो गाजराक न्ही 1 लिटर दुदाचे तुमकां मावा करचे पडटले. ओके, दिसता खूब ते जेन्ना ते हाडटले पळय तेन्ना मावा इतले जातले. ओके, अजून पर्यंत दूद हाडूंक ना, मलाई सगळें वयर जमा जाल्लें आसा, तुमकां दाखयता हांव. सो दूद न्ही हांगा मातशें थीक जाल्लें आसता आनी तुमी सायडीन पळोवंक शकता अशें मलाई न्ही हांगा जमा जाता. ताका काढून न्ही दुदान मिक्स करूंक जाय अशें. तो यहाँ पे देखिए दूध की जो क्वांटिटी है ना बहुत कम हुई है, मतलब ये बहुत ही थिक बनी है, दाढ़ डाला. तो अब इस स्टेज में हमें डालना है चीनी. ओके, तो यहाँ पे ना मैं आधा कप शुगर डालूंगी. शुगर डालना ये ऑप्शनल है, ठीक है. अगर आप शुगर डालेंगे ना ये जल्दी ड्राय होने लगती है. ओके, साखर घातल्यानी हे बिगनत ड्राय जाता. साखर घातल्यार ऑप्शनल आसा, जाय जाल्यार घालूं शकता, ना जाल्यार ना. हांव जेन्नाय मावा करताना हांव शुगर घालतात. सो आतां हें बरें ड्राय जायसर न्ही आमकां आतां बॉयल करून घेवंक जाय. तो आप देख सकते हैं ना, दूध यहाँ पे थिक बनी है. ओके, अभी तक ये हुआ नहीं है. ओके, अभी और उसको थिक होना है. मावा करपा न्ही खूब टायम लागता. इफ तुमगे कितें फंक्शन बी आसा आनी त्या दिसाक तुमकां सपोज गाजर का हलवा करूंक जाय, तो त्या दिसाक तुमी मावा करत बसनाका, टाइम लगता. कितें करात, एक दिन पहले ही आप बना के रख सकते हैं. इफ कल अगर प्रोग्राम है, अगर कुछ फंक्शन वगैरह है, तो एक दिन पहले ना आप मावा बना के ना अच्छे से उसको ठंडा करके ना आप फ्रिज में रख सकते हैं, या नेक्स्ट डे आप गाजर के हलवे के ऊपर उसको डाल सकते हैं. कित्याक ताका न्ही मातसो टायम लागता, एक 1.5 वर अशें लागता हाका, कित्याक तें बरें आटोवंक जाय न्ही, ताका लागून. सो एक दीस पयलींच करून दवरात. सो हांव तशेंच करता, केन्ना गाजर का हलवा करता न्ही एक दीस पयलींच हांव मावा करून रेडी करून दवरता. तो नेक्स्ट डे अशें बरें पडटा. समजें गाजर शिजयलें, दूद घातलें आनी मावा घातलें, रेडी. सो तुमकां हें टीप दिता हांव, इफ तुमकां मावा घरा करपाक नाका तुमी रेडीमेड हाडूं शकता. सो जेन्ना तुमी गाजर का हलवा करता न्ही मावा घालूनच कराता, तेतून बरें टेस्ट लागता. सो हांगासर पळयात ठीक जाल्लें आसा, अजून जावं ना आं, आनीक मातशें दाट जावंक जाय. तो कंटिन्यूअसली नहीं एक स्टर करत रहूँ जाए. तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ना हमें ड्राई करना है. तो यहाँ पे देखिए मावा जो है ना यहाँ पे रेडी है, और ज़्यादा इसे कुक ना करें, नहीं तो ना ये ब्राउन हो जाएंगे. तो हमें ना ब्राउन नहीं करना है, ये परफेक्ट है. तो गैस की फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसको ना एक प्लेट में निकाल के लेते हैं. इसको ना अच्छे से ठंडा करना है. तो यहाँ पे देखिए मावा रेडी है. तो यहाँ पे ना मैंने 1 लीटर दूध से ना मावा बना है, तो 1 लीटर दूध से ना इतना मावा बन जाता है. तो इसको ना मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ. तो यहाँ पे देखिए इसको ना मैंने एक प्लेट में निकाल दिया है. ओके, इसको ना अभी अच्छे से ठंडा होना है. और यहाँ पे ना देखिए कैरेट को ना मैंने ग्रेड करके लिया है, ये 1.5 किलो है. ठीक है, 1.5 किलो को कैरेट को मैंने अच्छे से वॉश किया है, स्किन निकाला है, बाद में फिर से मैंने इसको वॉश किया है, क्योंकि ना उसमें ना मिट्टी वगैरह रहते हैं ना, खाते वक्त ना मुंह में लग जाती है. ओके, तो बाद में मैंने इसको ग्रेट करके लिया है. ओके, अब करते हैं अगला प्रोसेस. सेम कढ़ाई में बनाऊंगी, क्योंकि इसमें ना मावा सब कुछ लगे हुए हैं, तो इसको वेस्ट ना करते हैं, सेम कढ़ाई में हम बनाते हैं. तो अब कढ़ाई में डालते हैं 1 बड़ा चम्मच घी. हमें ना ये जो हलवा है ना घी में ही बनाना है. ओके, घी डालते हैं. तो यहाँ पे ना मैंने 1 बड़ा चम्मच घी लिया है. अब इसमें डालते हैं काजू, और यहाँ पे लिया मैंने बादाम. आप किशमिश भी ले सकते हैं, ठीक है, जो आपको ड्राई फ्रूट पसंद है ना आप ले सकते हैं. इसको ना हमें हल्का सा फ्राई करके लेना है. फ्राई करके अगर आप यूज़ करेंगे ना तो हलवा में ना एक बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है. बाद में मैं ना फ्राई करके ना बाद में ना इसको मैं चॉप करूँगी, फाइन चॉप करूँगी. तो एक लाइट ब्राउन आने तक ना हमें इसको फ्राई करना है. तो यहाँ पे देखिए इसको ना मैंने अच्छे से फ्राई करके ले लिया है. अब इसको ना एक प्लेट में निकाल देते हैं. अब सेम कढ़ाई में डालते हैं 2 से 3 बड़े चम्मच घी.
घी डालने में ना आप कंजूसी ना करें। अगर आप लोग हेल्थ कॉन्शियस है तो आप घी की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तुमका चड घी आवडटा जरा घालू शकता, कित्याक हलवा न्ही चड घी घातल्यार मात ते बरें लागता। आनी आमच्या हांगा घी सोंपलें तें करूंक जाय म्हाका तर आमगे चड घी यूज जायना कारण चपातीक बीन चुकोन। ओके, इफ तुम कहीं डाइट भी करता जाल्यार घी तुम्हें कमी घालू शकता। तो अब इसमें डालते हैं गाजर ग्रेट किया हुआ। तो इसको ना भी अच्छे से मिक्स करते हैं, बरे तक मिक्स करून घ्या। तो इसको ना मैंने अच्छे से मिक्स किया है। अब ढक के ना हमें एक आधा घंटा के लिए इसको ना कुक करना है। बीच बीच में ना 10-10 मिनट में ना आप उसको लगातार मिक्स करते रहिए, बाद फिर से कवर करें, बाद फिर से 10 मिनट के लिए उसको मिक्स करते रहिए। नाल्यार कितें जातलें खबर आहा, सकयल ते कूक जातलें आनी वर कच्चा उरतलें। सो 10-10 मिनटांनी ताका मिक्स करत रावा। सो आतां आमकां हें अर्दो तास न्ही कूक करूंक जाय गाजर, आनी मदीं मदीं हांव 10-10 मिनटांनी ताका मिक्स करतलें। फ्लेम हांगासर मिडियम दवरात, चड तुका हाय फ्लेम करनाका ना सकयल न्ही जळटलें। तो मिडियम फ्लेमीन ताका बरें कुक करया। तो 10 मिनट हो चुके हैं, लीड को ओपन करते हैं और उसको ना मिक्स करते हैं। जब ये अच्छे से कुक हो जाएगा ना गाजर, इसकी जो क्वांटिटी है ना थोड़ी कम हो जाएगी। आता तुमका भरलेलं दिसतलें न्ही, मागीर तेन्ना कुक जातलें पळय तेन्ना क्वांटिटी कमी आतलें। तो 10 मिनट के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया है। अभी फिर से ढक्कन से कुक करते हैं। तो यहाँ पे ना आधा घंटा हो चुका है, लीड को ओपन करते हैं, बरे ताका मिक्स करून घेयात। जेन्ना गाजर बरें शिजतलें न्ही तेजी क्वांटिटी पयिल्ली जाता। सो हांगा हांवें हाफ एन आवर एका बरें कुक करून घेतला। तो अब इसमें डालते हैं दूध। तो दूध को ना मैंने यहाँ पे बॉईल करके लिया था, बाद में इसको मैंने ठंडा करके रखा था। तो यहाँ पे डालते हैं 1.5 कप दूध, बरें ताका मिक्स करून घेयात। तो यहाँ पे देखिए इसको ना मैंने अच्छे से मिक्स किया है और अब इसे ढक्कन हमें 15 मिनट के लिए कुक करना है। फ्लेम को ना यहाँ पे लो रखिए, लो रख के ना हमें इसे 15 मिनट के लिए कुक करना है। तो यहाँ पे ना 15 मिनट हो चुके हैं, लीड को ओपन करते हैं, पहले तक बरे मिक्स करून घ्या। तो अब इसमें डालते हैं चीनी। तो यहाँ पे ना मैं आधा कप चीनी डाल रही हूँ, बरे तक मिक्स करा। तो इसको ना मैंने अच्छे से मिक्स किया है, कवर करके हमें फिर से 15 मिनट के लिए हमें इसे कुक करना है। जो अब इसमें ना मैंने शुगर डाला है ना, शुगर जो है ना अच्छे से मेल्ट होनी चाहिए। सो 15 मिनट हो चुके हैं, इसे अच्छे से मिक्स करें। तो अब इसमें डालते हैं आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर। ये ना मैंने घर पर ही इसको कुट लिया है। और अब इसमें डालते हैं नट्स, जो इसको मैंने फ्राई किया था ना नट्स, उसको ना मैंने चॉप किया है। नट्स डालते हैं। इलायची ना मैंने बस थोड़ा ही डाला है क्योंकि मुझे ना ज़्यादा इलायची पसंद नहीं है। अच्छे से इसे मिक्स करें। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया है। अब इसमें डालते हैं मावा। जब ये ठंडा हो जाएगा ना ये बहुत हार्ड बनती है, ये देखिए। सो हांवें मावा आप यहाँ सगळे घालतले। तब इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। तो मावा डाल के ना मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया है। अब ना हमें ढकना और लास्ट 15 मिनट से कुक करना है, उसके बाद हलवा रेडी। तो फाइनली यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे ना हलवा रेडी है, गाजर का हलवा। जब आप गाजर का हलवा बनाओगे ना पूरे घर में इसकी स्मेल आती है। ये देखिए बहुत ड्राई बनी है और ये अब रेडी है। इसको ना एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको ना मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र किया है। तो यहाँ पे ना गाजर का हलवा रेडी है। तो अब ना हम लोग बैठे हैं खाना खाने और रात का खाना है। दिखाती हूँ मेरी थाली आज क्या है। मतलब आज कुछ भी नहीं बनाया है, सुबह बनाया था ना वही आज है। दिखाती हूँ मैं मेरी थाली।
और ऋतिका पापी तक नहीं आए, काम पे है. हाय मग सगळ्या हाय आई, सगळ्या हाय म्हण. आई हांगा लोणचें वाटता पळय, लेमन पिकल. हे देखे तोंडा उदी गेले. सगळ्या हाय म्हण. हाय लोणचे घालता. और यहाँ पे मेरी थाली देखिए. तो यहाँ पे देखिए सुबह ना ब्रिंजॉल भाजी बनाया था, ये मेरा फेवरेट है. शेंगदाणे बी घालून केला, शेंगदाणे मागीर गरम मसाला बी घालून बरें केला कितें. और ये रहा लेमन पिकल, हलवा. और सुबह ना चावल की रोटी भाकरी बनाया था, चावल की भाकरी वो था. तो रात को ना मैं रायस नहीं खाती हूँ. तो पयलीं हांव जेवून घेता कित्याक म्हाका पयलीं स्वीट खावपाक आवडना. तो पयलीं हांव भाकरी आनी भाजी खावून घेता, मागीर लास्टाक तुमकां खावून सांगता कशें जालें तें हलवा. तो जेवून जाल्लें आसा. तो आतां खाता आमी गाजर का हलवा. बरं टेस्टी आला. मावा घातला मग आवडटा म्हाका. अरे ऋतिका ऑलरेडी खाले जेवच्या पयलींच न्हू रे. खाऊन सांग कशें जालें तें. बरें कशें जालें. बरें बरें. एका चड आवडना गाजर का हलवा. आनी सांग फाल्यां खंयचो पेपर. इंग्लिश एक्सचेंज इंग्लीश टीचर लिटरेचर जालें अभ्यास. सगळें जालें. आई सांग. बरे टेस्टी आला. खा घे एका, खाऊन सांग आनी एकदा. खाले बरं आला. बरं आला का हलवा. तो चलिए गाइस, आज इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ. गाजर का हलवा अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. ठीक है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय, टेक केअर. आई आणि हाडून गेला गाजर का हलवा. टेस्टी आला काय. खाव म्हटले जायतले. यो ऋत्वी सगळ्या बाय म्हण, गुड नाईट म्हण. यो बिगिना. बाय. I love you, friends.